मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत। संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार करून परताना सडई आमचो भाव
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समट आणि सावाला आयच्या दिसा आम्ही नियाळ कोर्सो विषयी सांत भक्त मारतीर ह्या विशयांत आमकां समजोणी दिवंक आमच्या मदें आसात मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बाप बोडकुंजे फिरगजीसो सेमिनारींत तरबेती जोडटा आसतनाच देवस्तुतेक संबंध जाल्ली जायतीं गितां ताणें घडलेलीं आसात आनी हो ताचो वावरो आजुनी मुंदारूंत आसा. ह्या जाग जाल्या उपरांत सेमिनारींत वावर करना रोमांत देवस्तुतेक संबंध जाल्ल्या विशयाचेर PhD सनद तांणी जोडल्या. उपरांत DSCच्या मंगळ ज्योती केंद्रांत तांणी वावर दिल्या उपरांत सेमिनारींत प्राध्यापक जावन वावरून आसात. तांच्या ह्या जागी जिणेची बहुतेक वर्सां सेमिनारिस्तांक तरबेत करचिल्या. प्रस्तुत सान जुझे सेमिनारी जेप्पू हांगाचे रेक्टर ते जावन आसात आनी आयल्या वार तांणी देवस्तुतेक संबंध जाल्ली वस्तू संग्रह करून एक भोवसोबीत म्युझियम मांडून हाडला. आज आमकां म्हायती दिवंक आयिल्ल्या तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव बरो येवकार मागतां. स्वागत पावता. देव बरें करूं. समट आणि सावाला देवाचें उतर आयकून आयचो नियाळ आमी आरंभ करया. सा मातेवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 6 वळू 6. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दाप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. आनी हाका पुराक जावन 7व्या अध्यायांत वळू 7 अशें आमी वाचता. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तशेंच 11 वळींत तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बरे वस्तू दिना जायत. फादर, आमी आतां आयकल्ल्या ह्या वाचपांत आमकां जेजून सांगचें पळोवंक मेळटा. आमी देवा लागीं शीद मागयता आनी आमी मागलें देव आयकता म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे श्रीसांनी आमकां मागोवंक शिकय म्हणटा आसतना जेजू देवाक बाप म्हणून उलो करून शिकयता आनी कोणाचीच मध्यस्तिका नासतना आमी देवा लागीं शीद मागयता म्हणून. अशें आसता आसतना आमी सांतां लागीं मागची गरज आसा की आमकां मिडिएटर्स मध्यस्थ गरज आसात की म्हणलें एक सवाल उदेता. देव आमचो रचणार, तो आमचो बाप आनी आमी ताचीं भुरगीं. आमी ताकाच उलो मारचें चड बरें वाजपी. जेजूनी आमकां तेंच शिकयलां ताच्या उतरान आनी ताच्या देखीन. ताणें आमकां शिकयल्लें मागणें आमच्या बापा जें आमी सदां म्हणटा तेंय आमकां हेंच चिंतप दिता. देखून आमी देवा लागीं आमच्या बापा लागीं मागता. पूण आमी जेजू मुखांत्र मागता. जेजून सांगिल्लें आसा, म्हज्या नांवी जर तर तुमी बापा लागीं मागशात तो तुमकां दितलो. देखून आमची मागणी, विशेशतः देवस्तुतीची मागणी, मिसाची मागणी आमी कशा खातीर करता? क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. जेजून आमकां शिकयल्ल्या प्रमाणे आमी आमची मागणी जेजू मुखांत्र ताच्या बापाक आमी उबारता. देवा बापा लागीं, जेजू लागीं, पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागोवंक जाता. कित्याक ते देव एकलोच आनी ताचे थंय ते एक जाण आसात. देखून आमची मागणी देवा बापाक म्हण आसात, जेजूक म्हणूनच आसात आनी पवित्र आत्म्याक म्हणून ही आसात. त्या शिवाय
आमी सांता लागीं कित्याक म्हूण सांगल्यार ते देवा लागीं भोव लक्षिल्ल्यान एकवटन आसात. ह्या कारणा पासून आमी मागता आनी तांची फेस्तां करता आनी हेर भक्तीपणां आदारता. दृश्टांतां घेवचें तर आमी सांतांची लादीन म्हणटा. भोव संभ्रम एक संदर्भांनी संस्कार संभ्रमता आसतना पवित्र स्नाना वेळार याजकी दिक्षा मेळिल्ल्या वेळार आनी असल्या संभ्रमांनी ह्या आमकां विशेश गरज आसा म्हणटा ती पावस ना, दुकोळ पडला, पिडा शिडा येता, कांय एक आमकां गरज आसा त्या वेळार आमी सांताची विनाती सोदता. देखून देवा लागीं आमी सीदा डायरेक्ट मागणें करयात, पूण सांता भोगता मुखांतरी आमी विनाती करयात. कित्याक म्हळ्यार ते सर्गींच्या राज्यांत बाबा लागीं, पुता लागीं, पवित्र आत्म्या लागीं भोव लक्षिल्ल्यान एकवट आसात. देखून तांचे लागीं आमी मागता, तांची विनाती आमी सोदता. थोडे फावटी आमी मागता आसतना सांतांक एक आंगवण करता. म्हजो जागो विकून गेलो जाल्यार हांव एक 10,000 रुपया इगर्जी दान दिता. या एक पिडा गूण जाली जाल्यार असले एक रुपणें करून घालता. या आनी कसलो एक उपकार मेळ्ळो जाल्यार विजा मेळ्ळी जाल्यार कांय एक वाती पेटयता अशें म्हणून. हें सादारण एक म्हळ्यार कमिशन दिल्ले बरी जाता की म्हणलें एक सवाल. म्हळ्यार आमी कोणा कडेन येता आसतना इन्फ्लुयन्स यूज करून येता. तशें एक तूं अशें करशी जाल्यार हांव तुका इतलें दिता अशें म्हणून. कांय कमिशन दिल्लें बरी कितें. सांता लागीं आमी विनाती करची. विनाती करच्यान कांय सूख ना. आमी एका कुटुंबान जियेत आसतना कुटुंबांत जायते सणे आसात आनी कुटुंब म्हळ्यार एकलोच बापूय या आवय मात्र न्ही, कुटुंबाचे हेर संदे आसात. देखून तांच्या एकतारांत, तांच्या सहकारांत, सहवासांत आमी जियेता. देखून आमच्या आत्मीक आनी लौकीक गरजांनी आमी सांता भक्तांची विनाती सोदच्यांत कांय वायट ना. पवित्र सभाच अधिकृत तरान आमकां शिकयता. सांता भक्ताची मागणी आमी म्हणटा, तांचे फेस्तां करता, तांची विनाती सोदता. पूण हे विपरीत गेल्यार ही आंगवण आतां आंगवण करीचें म्हणून जेजून सुवार्थ्यान खंय सांगिल्लें ना. ही एक रिवाज संप्रदाय आमच्या पवित्र सभेंत ती आसा, आमच्या भारतीय संस्कृतींत आसा. देखून आतां देवान म्हाका अर्गां उपकार केल्या वेळार अर्गां दिवचें वाजबी. आतां चिंतया कोणी आमकां आमचोच एक इश्ट ह्या कोणी हेर कोणी आमकां कितेंय बरें केल्या वेळार ताका आमी थँक्यू म्हणचें, अर्गां दिवचें वाजबी. हे साल समकण. पूण हे विपरीत चिंतप म्हळ्यार तुवें बरें केल्यार मात्र तुका हांव अर्गां दिता, नाजाल्यार कांय ना म्हणलें चिंतप सारकें न्ही. देखून तुमी सांगल्या सवालांत एक नेगेटीव या अनेक रितीचें चिंतप ही कुडसून आसा. आनी आमी मागण्यो करता आसतना, आंगवण घालता आसतना थोड्या फावटी हें चिंतप आमच्या मतींत येता जावयेत. पूण व्हडा भक्तीपणान आमी देवा लागीं आमची आत्मीक या लौकीक गरज सांगता आसतना ती गरज आमकां ताणें दाखोवन दिल्ल्या वेळार देवान जावं या सांता भक्तांनी शे मजतीन आमकां मेळिल्ल्या वेळार तांकां अर्गां जावन आमचो संतोश पसारूंक आमी कांय पवित्र सभेच्या गरजां पासत या दुरुबळ्या पासत काणीक दिवची या आमचे लागीं कितें आसा तें वांटून घेवचें भोव अर्था बरीच चिंतप आसा. पूण हें वेव्हारीक वयवाट बिजनस न्हय. देखून आमी आंगवणू आनी कंडिशन्स तशें चड ओडल्यार तो अपार्थ जाता. देखून आमी देवा लागीं मागचें, सदां भक्ताची विनाती सोदची आनी आमकां मेळोवन दी या मेळना जावं दी आमी देवाक अर्गां दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार भोव अपुर्बान एका आत्मीक बरें सांगिल्लें म्हाका तें चिंतप भोव रुजता. देव आमची सगळी मागणी आयकता. पूण जर तर आमी मागिल्लें देव आमकां वेळार दिना आमी चिंच्या प्रमाणे या आमकां मेळोंकूच मेळना तर तें मागणें देवान आयकलां, त्या मागण्याची आमकां गरज आसा म्हणून देवाक स्पश्ट जाल्या. देखून ती देवाची दयाच. देखून त्या पासत ती आमी अर्गां दिवंक जाय.
पूण आमची एक मनशा साहेब म्हूण आसा मनशा साहेब कितें म्हूण सांगल्यार आमकां देवान अर्गां दिल्या उपकार मागलो देखून आमी अर्गां दिता देखून दिजे आनीकी संत भक्त दितात देखून आमी आंगवण करीचे देखून हें आंगवण विपरीत आमी चिंतल्यार वेव्हारीक चिंतपाक अवकाश आसा थंय मस्त सांत भक्त आसात पवी सभेच्या सुरवेतावन आज पर्यंत पूण लोकांमध्ये भक्तिकामध्ये थोडे सांत चड प्रभावीक दिसतात आनी तांची पुण्यक्षेत्रां चड लोकां मोगाळ आनी प्रसिद्ध जाल्यात अशें म्हणटा आसतना ह्या सांतां पैकी थोडे चड प्रभावीक इन्फ्लुएन्शियल सांत आनी थोडे सादारण सांत अशें प्रकाय आसा की म्हळ्यार थोडे मौन संत थोडे मौन सांत सांजुजेवरी वय अशें प्रकाय आसा की सांत भक्त सगळे एकाच रितीन आसात तांच्या मदें व्हड आनी ल्हान म्हणून आमी कांय चिंतप वाटयना जावयात पूण लोकां मोगाळ सांत म्हणून आसात आनी हांकां आमीच याजकांनी जावं येत लोकांक जावं येत चड परिचय केल्यात आतां आमच्या पैकी थोडे सांत अंतोनी आसा आनी हेर सांत आसात ते चड लोकां मोगाळ केल्यात कित्याक म्हळ्यार तांच्या विशीं आमी जायते लोकांक सांगलां आनी तांच्या लागीं लोकांन मागलां आनी तांच्या विनातेन आमकां आमची मागणी फावो जाल्या देखून ते लोकां मोगाळ जाल्यात थोड्या सांतां विशीं आमकां कळीत अशें भोव उणें तशें आसता आसतना तांच्या विशयान सांगूंक ही आमकां तिके आपादेर भगता कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत ना आतां जेजूच्या आपोस्तला विशीं आमी बऱ्यान सुवार्थेंतच ह्या पवी सभेच्या संप्रदायांतच एक अध्ययन केल्यार थोड्या आपोस्तला विशीं आमकां कांयच आयकूंक मेळना आनी सांत पेद्रू जावं येत ताच्या विशयान आमकां सुवार्थेंत ह्या नव्या सोल्यांत आयकूंक मेळचें भोव थोडें आनी तो आपोस्तलाचो मुखेली आनी पवी सभेचो व्हड सांत पूण थोड्या सांतां विशीं आमकां चड आयकूंक मेळटा आनी थोड्या सांतां विशीं आमी याजकांनी आनी कोणें पळय ताचें भक्तीपण वाडोवंक साधन केलां तांणी जायतें चिंतप दिलां आनी तशें आसता आसतना ते लोकां मोगाळ जाल्यात तशें देखून सांत भक्त सर्गीच्या राजांत एकाच पावंडार आसात एकाच हंतर आसात म्हणयात देवाक सकट सांत भक्त मोगाचेच पूण आमी आमच्या वळखीन ह्या तांचे परिचय आमकां ह्या तांची जिणी आमकां सडीत कळीत आसा जावयात देखून आमी तांच्या लागीं मागलां ह्या हेरांक लागीं आमी मागूंक फाटीं गेलां अशें जाल्यार बी थोडे सांत चड लोकां मोगाळ आसा आनी एक चिंता हांगासर दिवचें तर हरिया फिरगजेंत एक पात्रोण सांत आसा त्या पात्रोण सांताच्या विशयांत त्या लोकांक त्या गांवच्या मस्त कळीत आसा आनी त्या सांता लागीं चड विनाती त्या फिरगजेची आसता देखून त्या फिरगजेच्या लोकांक तो सांत चड लोकां मोगाळ कित्याक म्हळ्यार तो आमचो सांत आमचो पात्रोण पूण हेर तांकां चड परिचय ना जावयात आमच्या मदें जायते धार्मीक मेळ आसा दादल्यांचे आनी स्त्रियेंचे आनी तांच्या मेळांत जाल्ले सांत तांकां चड परिचीत आसात आनी तांणी येणे तेणे येता आसतना तांचे फेस्तां घर जावयात चड ते परिचीत केल्यात देखून धार्मीक सांत जावंक पुरो डॉमिनीक या इनास लोयला फ्रांसीस सावेर पाद्रे पियो आयल्यावार हे सगळे लोकां मोगाळ जाल्यात कित्याक म्हळ्यार ह्या धार्मिकांनी हांगा थंय गेल्ल्या वेळार रेतेर वेळार तांची नांवां तांचे दाखले तांची जिणी सांगल्या तशें आसता आसतना ते सांत चड लोकां मोगाळ जाल्यात आनी तांच्या लागीं लोकांनी मागणें केलां आनी तांणी मागणें देवाच्या मुखार दवरलां आनी देवान तांकां तांची मागणी आयकल्यात अशें आमी समजुयात आमकां साल्वासावा कितें गरज आसा ते आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा सकट ह्या आसा तांतून तशें आसता आसतना आमी नोवेनां आनी प्रकारची गरज आसा की फेस्तांच्या पयलीं नोवेनां करता थोड्या हप्त्यांत थोड्या दिसांनी थोड्या निर्दिश्ट सांतांची नोवेनां आमी करता ही नोवेनां खंयसर फिट जातात म्हणत आमी म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां जाय तितलें मेळटा आसतना नोवेनाचो स्थान खंय आसा की म्हणून बरें
जें कितें आमच्या सलवासा गरजेचें तें पवित्र पुस्तकांत आसा आनी पवित्र सभेन अधिकृत देवस्तुतेंत आमकां शिकयलां तें आमकां भोंवता. आनी सुरिल्ल्या पवित्र सभेंत आमी दिश्ट घाल्यार चरित्र वाचल्यार थंयसर सांता भक्तांची भक्तीपणां नातल्लीं. कित्याक म्हळ्यार सांत मार्तीर पयलें येतात, ताच्या उपरांत हेर भाग्यवंत मठवासी प्राजिताची जिणी जेल्ले ते मागीर मागीर येतात. पूण पयल्या हंतार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत तांचें भक्तीपण ह्या देवस्तुतीच आयताराचें ह्या उणोवणचें कार्यक्रम आनी सुवार्थेचें चिंतप त्या प्रमाणे भोव अपुरबायची नैतीक जिणी तांकां साल्वासावाक आदार जातली. आनी ह्या विशयांत सांबावलाचीं पत्रां, सान पेद्रूचीं पत्रां, सान जुआंवचीं पत्रां आनी नव्या सालाचीं चिंतप आमकां स्पश्ट आसा. पूण क्रमेण मार्तिरांचें फेस्त करचें तांच्या मोडणाच्या दिसा एक रिवाज जाली आनी वार्शीक तांच्या मोडणाच्या दिसा सगळ्यांनी सांगात येवन तांच्या मोगाच्या सांताचो उडास केलो, तांच्या लागीं विनंती केली आनी अशीं तांची फेस्तां ती लोकांमोगाळ जाली. आनी त्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचें भक्तीपण नोवेन जालें. देखून थोड्या फावटी आमी नोवेन म्हणल्यार शब्दाक कसलो अर्थ दिता ह्या सारको अर्थ दिता ह्या विशयांत आमी तिके चिंतूंक आसा. एक नोवेन एका फेस्ताक तयाराय जावन मात्र सोडून वर्साच्या 12 म्हयने नोवेन करच्यांत अर्थ ना. कित्याक म्हळ्यार नोवेन म्हळ्यार 9 दीस. आतां सांत आंतोनीचीं फेस्तां आसात, तुमी सांत आंतोनीच्या आसऱ्याचीं सांत आंतोनीच्या मानाक 2 करतात फेस्तां, एक फेब्रुवारींत आनी एक जुनांत. आतां ताका पुरक जावन तुमी नोवेन करतात आनी ते नोवेन 9 दिसांचें ह्या सांत आंतोनी 13 दिसांचें आसा. वय आनी आमच्या फिरगजीच्या फेस्ताक आनी हेराक आतां आमच्या बाळोक मरयेच्या मोतीसाहेबाच्या फेस्ताक बोवा पुरबायन आमी तयाराय करता. आनी आयल्यावर आमी नाताला फेस्ताक जेजूची आई तयाराय जावन 9 दिसांचें नोवेन करचें संप्रदाय तो हेर पवित्र सभेनी आसा, गांवांनी आसा, तो आयल्यावर आमी हांगासरी सुरू केला. कित्याक म्हळ्यार ह्या फेस्ताक आत्मीक रितीन तयाराय गरज आसता. आतां परिक्षे बऱ्या रितीन आमी बरयचे तर ताका तयाराय गरज आसा. बऱ्या रितीन खेळचे तर स्पर्धांत विजय जायचे तर वांटो घेवचे तर तयाराय गरज आसता. देखून ही आत्मीक तयाराय भोव अपुरबायची ही 9 दिसांची तयाराय आनी 10व्या दिसा फेस्त करचें हें चिंतप हो संप्रदाय भोव अपुरबायचो. आनी ताका एक नोवेनाक ह्या 9 दिसांक एक मागणें पवित्र सभेन मंजूर केल्लें तें आसा, तें आमी म्हणचें सांगता. ह्या भोवशा तें मागणें सांताक उल्लेख करून या त्या फेस्ताक उल्लेख करून रुपीत जाल्लें अधिकृत मागणें आसा. आतां तातूंत भोव अपुरबायचो अर्थ आसा. पूण हेंच मागणें हप्तो भर ह्या वर्सान वर्स आमी वापरता. देखून नोवेनाच्या मागण्यांत कांय मॅजीक ना. तें हेर मागण्या बरीच एक मागणें, तें मागणें आमी वापरन सांताची, आंवकार मरयेची, ह्या मार्तिराची आनी कोणाची मजत मागता. देखून ते मागणे हर एका हप्त्यांत म्हणल्यार कांय सूख ना. पूण आमच्या मदें थोडें चिंतप आसा, इतलेच दीस नोवेना केल्यार तशें जाता अशें जाता. हें आमचें चिंतप सोड न्हू, पवित्र सभेचें चिंतप न्ही हें लोकां मोगाळ चिंतप तोंडांत जावन तोंडपाट एकता मनशां आनेकाक गेलां. देखून नोवेन निजाकी आमी सांगचें तर एका फेस्ताक 9 दिसांची तयाराय. पूण हेंच मागणें हर एका हप्त्यांत आमी करूंक आनी एक कारण आसा. एक दीस सांत आंतोनीचो, एक दीस ह्या अपोस्तलाचो, तशें भक्तीपणां आयल्यांत आनी त्या दिसा आमी मागणें म्हणल्यार कांय सूख ना. पूण त्या मागण्याच्या की चड आमी अर्थ दिवन हेंचो मागणें अशें तूं म्हणून जे चुकल्यार जायना. ते आमचे लेख, देव आमचे लेख विसरना, देव लेखांत जियेना, तो ओके वेळा काळा भायर आसा. देखून आमचें चिंतप आमी सगळें देवाक ताच्या चिंतपाक वरचें सारकें दिसना. ह्याच वेळार म्हणचे थोड्यांनी आतां थोडे फावटी रातीक ह्याच वेळार उठोवन म्हळ्यार चड मागणी इफेक्टीव जाता, म्हळ्यार प्रभावीक जाता. पळय अशें चिंतप आसा मस्त जाणां पैकी. आतां सगळ्या संवसारार एकाच वेळार वेळ ना. आतां
आमी चिंतेत आमी हांगासर कोडयाळ हे मागणें म्हणटा आसतना दनपारांची 3 वरां देखून हे आमी दैवीक काकुळती सोतेर्स म्हणून आतां सगळ्या संवसारार 3 वरां जायनात देखून आमकां एक ताका सुवार्थेंत आमी वाचता जेजू त्या वरार ताणें प्राण सोडलो आमकां समजता देखून वेळा काळाक म्हत्व आसा हांव ना म्हणना आतां सकाळीं आमी मागणी म्हणटा सकाळींची मागणी सांजेर म्हणूंक जायना आनी सांजेची मागणी सकाळीं म्हणूंक जायना आमी ब्रिवेरी म्हणटा आसतना ह्या जाग सकाळींची मागणी सकाळींच म्हणचे दनपारांची मागणी दनपारांत म्हणचे सांजेची मागणी सांजे म्हणचे आनी रातीची मागणी रातीची वेळार म्हणचे सोडणो केदाळे म्हणल्यार ताका अर्थ ना देखून आतां थोडे फेस्तांय आतां निमाणें ब्रेस्ताराचें समेचें जेवण आमी सांजेर करता तें सकाळीं गेल्यार अर्थ ना आतां जेजूचें क्रुसाचें मरण निमाण्या शुक्रार आमी एक दनपारां 3 वरांचेर नियाळचें तें करचें व्हरता बरें सांजेर निमाण्या शेनवारा ह्या हालेलुयाच्या शेनवारा आमी म्हणटा सांजेर जागरण सुरू जावची सूर्य अस्तम जाल्या उपरांत ही एक रीत देखून रिती वेळाक एक अर्थ आसा पूण थोड्या कारणां वेळार हे मागणें आमी थोडी ह्याच वेळार इशीन तिशीन थोडी सोडधड करची गरज आसा आतां ह्या जागांक सांगलां सकाळींची मागणी म्हणूंक एक निर्दिश्ट वेळ इतल्याच वेळार 5 वरार 4 वरार 6 वरार जायना सकाळीं म्हळ्यार आमी केदाळ गुड मॉर्निंग म्हणटा आनी केदाळ म्हणसर तेदाळ म्हणसर एक चिंता भोव अपुर्बायन दुसऱ्या विश्वासापेन दिलां आमकां देखून 6 वरार म्हणचे म्हणना आमी थोडे फावटी 6 वरार म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मी 6:30 वरार देखून मिसा पयलें मागणें जाल्यार तें जाल्ल्या बरी जाता मागीर आमकां दुसरी राटावळ आसा देखून त्याच वेळार आमी करचें म्हणून जायना थोड्या फावटी मीस जाल्या उपरांत म्हळ्यार ही अर्था बरीच तें वेळा काळाक अर्थ आसा सकाळीं दनपारां सांजेक पूण विपरीत अर्थ आमी घालचो न्हय म्हणून आमच्या मतींत आमी चिंता पाडीचें आतां थोडे सांत तांच्यो कुडी आनी आमकां युरोपांत पळोवंक मेळटा तांचे ते देवादीन जावन अंतरून मस्त वर्सां जाल्यात पूण तांच्या कुडी आणखी तशेंच आसात आयल्या वारांत पळोवचें जाल्यार पाद्रे पियो आनी ताच्या मागीर येत्त पवटी एकलो तरणाटो कार्लो आकुती वय अशें जाल्यार पर तांच्यो कुडी तशेंच आसात आमकां भक्तिकांक तांच्या आनी सामान्य जावन पवित्र सभेंत आमकां अशें भक्ताक एक देवान एक ती एक कुणा दिला इज ए सायन दॅट हो एकलो भाग्यवंतू मनीस म्हणून आनी अशें जावंक साध्य आसा काय म्हळ्यार युरोप सडावदान असले कुडी पुरो पळोवंक मेळचे युरोपांत ते थंडीचे गांव थंयसर ते हांवे वरवीं तशें तांचे कुडी उरल्यात की या कांय देवान तांचे ते कुणा दाखोवच्या खातीर तशें म्हणे कांय केलां की युरोपांत सगळ्यांच्यो कुडी तश्यो नात जर तर हिवाळ्या वरवीं या थंड हवामाना वरवीं जाल्यार सगळ्यांच्यो आसल्यो ह्यो थोड्या संतांच्यो आनी तेय विशिश्ट संतांच्यो त्यो आसल्या वरवीं एक देवातावन एक गुर्तू देवातावन आमकां एक जागवणी म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत हाडचें आतां थंड गांव हिवाळ्या गांवा विशीं सांगचें तर आतां फ्रांसीस सावेराची कूड गोंयांत आसा आतां हो हिवाळो जागो न्ही देखून युरोपांत सडताव आसात कित्याक म्हळ्यार युरोपांत क्रिस्तांव लोक चड आसा आनी आमचे सडताव सांत युरोपांतले कित्याक म्हूण सांगल्यार क्रिस्तांवपण आदीं भोव स्ट्रॉंग या बलिश्ट आसलें सांतीपणाची जिणी थंयसर जायती आसली देखून ह्या युरोपाच्या गांवांत जावंक पुरो इटलींत फ्रांसांत स्पेनांत थंयसर असल्यो कुडी आमकां पळोवंक मेळटात पूण थंड वारें हवामानाक कितल्या मट्टाक पुराक आनी तेंच जाल्यार सगळ्यांचे आसोचे आसलो सगळ्यांच्यो नात देखून ही हांव चिंता देवाची एक विशिश्ट खुणा आमकां आमचो भावार्थ घट करूंक आनी ह्या मनशा मुखांतर आमी सांतीपण सोडूंक फादर पवित्र सभेंत आमकां सांतांचे कुडी आनी पुरा अशें पळोवंक मेळटात आनी तांतूं आमी एक खुणा सायन पळयता पूण आमी इजिप्ताक गेल्यार थंयसर व्हडले पिरामीड आसात आनी ते पिरामीडनी जागी पळोवंक गेल्यार तोवळचे राय ते अंतरलेल्या वेळार तांकां दवरचे खातीर एक तयार निर्माण केल्लें एक बिल्डींग तें या तोवळचें एक पिरामीड तें तांतूय भितर हे आसात म्हळ्यार पुरातन काळाचे थोडे कुडी पुरो आसात मम्मी म्हणटा मम्मीज वय सो ताका त्या मम्मीजाक आनी
आमचे सांत आसात तांचे कुडी तशेंच आसात ताका आनी हाका कांय व्यत्यास वय मम्मी आहात त्यो कुडी तांच्या वखदा वरवीं ह्या सजोवण्या वरवीं त्यो मनशान केल्ल्यो हे राय अमर उरजे आनी इजिप्तकारांक मनीस मेल्या उपरांत ही जी येता देखून हें चिंतप तांच्या मतीन आसलें देखून आमच्या रायांनी व्हडल्या रावळेरांत जियेचें म्हणून तांकां एक मेल्या उपरांत ते रावळेर बांदिल्लें आसा आनी तांच्या रावळेरा भितर कितें तांकां गरज आसलेल्यो वस्तू त्यो पुरो तांणी दवरल्यो आसात आनी तांच्यो कुडी सासणाक उरच्या प्रमाणे म्हणल्या प्रमाणे त्यो सजयल्ल्यो आसात वखदां घालून रासायनीक वस्तू घालून आनी त्यो आजुनूय आसात आनी आज काल थंय हांगासर मेळटात वय वय देखून हें मनशाचें प्रयत्न पूण हांगासर ह्यो कुडी जिवाळ आसात तर यानिकी आसात तर त्यो मनशाचें प्रयत्न न्ही आतां आमी चड पयस वयचे नाका आतां आमी फ्रांसीस सावेराची कूड आमी आसा गोंयांत आसा ह्या विशयांत आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार चडटा आमी सगळ्यां थंय वचून पळोवन आयल्या तें मनशान केल्लें न्ही तें देवाचें एक निर्मोणें एक देवा सोडून सांगलें म्हणजे खुणा गुर्त म्हणून आमी समजोवचें देखून आमी त्या कुडी उराचे म्हणल्या पासत आमी कांय त्यो सांबाळूंक नात देखून आमी सांबाळ्ळ्यो जाल्यार कितलो तेंप त्यो उरतात आतां आमचे आधुनीक वैद्यकी हातूंत मॉर्चरींत न्ही आमी कितलो तेंप दवरयात हय देखून पूण ह्यो कुसान आसतना थोड्यो आसा तश्योच आसात ह्यो पळयत आसतना देवाचो हात ह्या कुडी मुखांतर आमकां कितें दिवं शिकयता आनी पवित्र जिणी जिवंक आमकां आशेता तो आपयता म्हणल्यार चिंतप भोव अपुरबायेचें म्हूण म्हाका समजता आमकां अशें पळोवंक मेळटा काल म्हळ्यार एका सांताक एका आल्तारीचो मान फावो जालो म्हणून आनी मस्तू मनशां मागतात आमच्या सांताक म्हळ्यार ह्या अशें देवादीन जाल्ल्याक ताजे लागीं मागतात आल्तारीचो मान फावो जावन दी म्हणून हे काय जालें आल्तारीचो मान फावो जावन सो म्हळ्यार काय जालें अर्थ काय जालें आदल्या इगर्जेनी आमी गेल्या नंतर मस्तू ल्हान आल्ताऱ्यो आसात त्या दळा मध्यम काळार वातिकान विश्वसभेच्या फुडें सांताच्या मानाक इंगड इंगड आल्तारी आहल्यो आतां आमच्या कॅथेड्रलांत मिलार गेल्यार सांतांदुराची आल्तार म्हणून एक आहा थंय आनी थंयसर वयर सांतांदूर आसा आनी त्या आल्तारीर मिसाचें बलिदान भेटोवंक साद आसा आतां जर तर एका व्यक्तीक सांताचो मान मेळना तर ती आल्तार रुपी जायना आनी ताच्या मनाक एक आल्तार जावन थंय मिसाचें बलिदान भेटोवंक साद ना आतां दुसऱ्या वातिकान विश्वासभे उपरांत आतां आमकां एकच व्हड आल्तार आसा मतघात आनी ताच्या भोंवती आमी सगळ्यांनी मिसाचें बलिदान भेटोवचें पूण आदलें चिंतप म्हळ्यार एका इगर्जेन धाकटीं धाकटीं चापलां आसतलीं आनी व्हड बाजिलिकान मस्तू आसात तीं देखून एका सांताक एक समर्पिल्ली एक आल्तार तशें म्हण आसा देखून आल्तारीचो मान म्हणून हें एक आमचें सादें चिंतप दुसऱ्या अर्थान सांगचें तर ताका सांत म्हणून पवित्र सभेन पास हारूंक आमी मागणें करयेत ह्या जवेत आमच्यात गांवचो एकलो कोण सांत जावचार आसा देखून ह्या आमच्या धार्मीक मेळा असो एक सांत जायचें म्हण आमकां आशा आसा आनी ताचे वरवीं कांय बरेपण आमकां आत्मीक जावंक खुशी आसा देखून त्या धार्मीक मेळान मागणें करचें भोव अर्था बरीत ह्या सांत म्हणून ताका कशें एकल्या घडणाराक जावं पुरो मेळाच्या एका व्यक्ती कोणाकी कशें सांत म्हूण पास हारतात ताका पळय सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत कोण पळय मार्तीर मेलो ताका सांत म्हणूनच लोकूच येवन मान दितलो कित्याक म्हळ्यार एक मार्तीर रगत व्हरून जेजू पासत भावार्था पासत मरता जेजूच्याच मरणाचो एक तो प्रतिरूप जाता देखून ताचें मरण जेजूच्या मरणाक एक बलिदान जाल्ल्या प्रमाणे जाता देखून सांतांचें मार्तिरांचें एक देवाचपण मार्तिरांचो उडास सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत जायतो आसलो आतां स्टेफनाक मार्तीर मारलो आनी ताच्या उपरांत आपोस्तलांक मार्तीर मारलें तांच्या मनाक खंय पळय तांकां निकेपलें थंयसर एक ल्हान चापल घालें कोपेल केलें ताच्या उपरांत इगर्ज आनी व्हड बाजिलिका तांणी बांदल्यो
तांचो मोग दाखोवंक आनी तांचें बलिदान कितल्या वर्त्या पावंडाचें म्हण दाखोवंक. आतां क्रमेण अशें सादा भक्ताची फेस्तां आयलीं, ताचे उपरांत दोगदोडी नातुरली, मारतीर मरोंक अवकाश नातुरलो. त्या वेळा कशें जालें म्हणून सांगल्यार कोण पळय भाग्यवंत जी येता, भाग्यवंत जी येता म्हळ्यार कितें, त्या काळार कोण पळय मुस्त मागणें करता, मुस्त प्राजीत करता, हाका आमी भाग्यवंत म्हणून तेंच्या. आतां आमच्या मदें आमी सांगचें आसा, कोण एक याजक, कोण एकलो मनीस चड मागणें करता, इगर्जेंत दत्त आसता, आतां गोंदकांड येता, घरा तेर्स मागणें खंय सुकना, या इगर्जेंत केदाळाई खरें भक्ती कार्य जाल्यार सुकना, ताका मेळतो हें भाग्यवंत मनीस. हें आमचें सादें चिंतप आनी हें चिंतप सडाव सारकें आसता. तशें भाग्यवंत मनशांक तांणी सांतांचो मान दिलो. हो एक प्राजीत असो मनीस, मागणे असो मनीस, मठवासी जिणी जियेल्लो मनीस, आऊकार निस्कळ जिणी जियेल्लो मनीस, देखून हे क्रिस्तांव शिकून कोणा लागीं आसले तांकां सांतांचो मान लोकांनीच दिलो. लोकांनी म्हळ्यार ओ एक सांत म्हणून, आनी तांची फेस्तां आनी भक्तीपणां आराम जालीं, सुरू जालीं, लोकां मोगाळ जालीं. पूण एक काळ आयलो, कोणायकी एक सांत म्हणून पासारचें एक कार्यक्रम दियेसींत बिस्पान करीजे म्हणून विनंती आयली. आनी तो मनीस फावो नातलो जावयेत, कित्याक म्हूण सांगल्यार थोड्यांक अशें आसा, ही बरीच आशा आमच्या कुटुंबांत एक याजक घाल्यार बरें न्ही गे. तशें आमच्या कुटुंबांत जावन, आमच्या गांवांत जावन, आमच्या ह्या प्रदेशांत जावन आमकां एक सांत म्हणून आसल्यार बरें न्ही. देखून भोव आमचो सांत जायजे म्हणून विसावा लागीं दबाव घाल्लो आसा. ह्या चरित्र आमी वाचल्यार फावो न्हय आशिल्ल्या व्यक्ती की सांत म्हणून एक चिंतप दिल्लें आसा. देखून क्रमेण हें चिंतप एक ताका नियंत्रण हाडूंक 12व्या शतमानाच्या क्रेक 1189 इसवेंत त्या वेळा आशिल्लो पाप साहेब अलेक्झांडर तिसरो ताणें सांगलें आनी फुडें अधिकृत तरान एका व्यक्तीक सांत म्हणपा सारकें बाप साहेबान मात. देखून ह्या दिशेन अध्ययन जायचें, स्टडी जायचे आनी आमकां दाखले जायचे. देखून बी साहेबांनी कोणाय न्ही तें करूंक जायना. देखून त्या वेळा तें केल्लें 12व्या शतमानांत जावन आजुनूय तें आसा. पूण आतां चड आनी चड ह्या विशयांत चड कठिनाय आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार आजकाल कोणायक एक सांत म्हणपा सारकें तर ताची अख्खी जिणी आमी समजूंक जाय, ताची चरित्र समजूंक जाय आनी ताचे लागीं निजायकी भाग्यवंतपण आशिल्लें म्हणून कितल्या मनशांनी ताका साक्ष दिवंक आसा आनी तांची साक्ष बरोवंक आसा. ती बरपिनिशी बरयल्ली ती वरवणी करूंक आसा आनी तेज्या मनाक कांय असर्यां जाल्यात की तेंय पळोवंक आसा. आनी सगळें आमी पळयल्या उपरांत ताका विविध हंत आसा. ती लांब प्रक्रिया आमकां सगळ्यांक कळीत जाय जें म्हणना. आतां ती दियेसीच्या बिस्पा मुखांत्र रोमाच्या सांत म्हणून पास्ताचो एक खातो एक विभाग आसा, थंय वचोंक आसा. आनी ताचे उपरांत तें अध्ययन हांगासर जावंक आसा तांच्या परवणगेन. तांची परवणगी मेळ्ळ्या उपरांत अध्ययन जाल्या उपरांत साक्ष संग्रह करून कितले पानां ताच्या विशयांत आमी संग्रह करूंक जाल्या उपरांत तें रोमाक त्या खात्याक विभागाक धाडूंक जाता सांत करच्या. ताका एक कार्दिनाल प्रिफेक्ट म्हूण आसता आनी ताच्या सिबंदेन तें सगळें व्हरोन पळोवन जाता आसतना मस्त वर्सां थोड्या फावटी शतमानाय जाल्लीं आसात. आनी पयले हंत जावन तीं ताका भाग्यवंत ह्या ब्लेसड म्हणून पासारतात. एक भाग्यवंत म्हणून ब्लेसड म्हणून सांगल्यार सडता त्या प्रदेशाक त्या परिसराक. पूण जर तर ताची जिणी ताचें पवित्रपण सगळ्या अख्ख्या पवित्र सभेक प्रेरण जाल्यार ताका सांत म्हणपा सारतात आनी हें सडता रोमांतच जाता. आनी पापसाहेबस हें आजुनूय करना आसा आनी पवित्र सभेक व्हडलो एक संभ्रम. आनी फावो त्या मनशाक ताची भाग्यवंत जिणी सकट लोकांक उपकार पडटात त्या व्यक्तीक मात्र हो सांताचो मान करता. अधिकृत तरान पापसाहेब प्रसार करता, प्रगट करता. मोगाच्यानो आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमाचो मुखलो भाग येवच्या अंक्यांत आमी पळयतले. सेमिनारचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो हांचे लागीं सांत भक्त एजंटगी म्हणल्या विशयाचेर संवाद चलतो.
तुमच्या समेस्तांच्या नावानं हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी सांगाताच तुमकां जर तर आज आमी नियाळ केल्ल्या विशयाचेर आनी कांय सवालां आसात म्हूण जाल्यार तुम्ही दया करून ती सवालां आमकां व्हॉट्सएपा मुखांतर धाडयेता. नंबर आसा 9449821580 आनी तशेंच 9449825580. तुमची सवालां पळोवन उपरांत आमी परत तुमच्या सवालांक जवाबी आमी दितले. आनी तुमकां सवालां बरोवन टायप करून धाडूंक जायना जाल्यार पत्राचेर तुमी बरोवन ताचो फोटो काडून आमकां धाडल्यारय जाता, या व्हॉट्सएपाचेर वॉयस मेसेज मुखांतर धाडल्यारय जाता. तर परत ते फावटी आमी मेळया. देव बरें करूं. समट आनी सवालां. कणांतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळां सोम्यान. सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ. सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ. उतरां आयकताना चडय आमचो भावार्थ, भावार्थाची सतां शिकता आसतना चडय आमचो भावार्थ, पवित्र करीस्त भेटयताना चडय आमचो भावार्थ, खालत्या काळजान कुमसार जाता आसतना चडय आमचो भावार्थ. सासवा कणांतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळां सोम्यान. सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ, सोम्या चडय आमचो भावार्थ.
मायेक उलो मारता आसतना सडय आमचो भावार्थ सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार्थ आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना सडय आमचो भावार्थ मागणे रजार करून परातना सडय आमचो भावार्थ सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.